तुम पळयता आसतले ही जी गाडी आसा आता आमी अचानकूच पळयली ही तमिळनाडू रजिस्टर्ड गाडी आसा ती गोंयचो जो एअरपोर्ट आसा त्या एअरपोर्टाचेर यूज जाता आणि ही आता गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा एअरपोर्ट अथॉरिटीचे अंडर आसा म्हणून गव्हर्नमेंट ड्युटी म्हणून दाखयल्या। ही पळय तमिळनाडू गाडी ह्यो गोंयान यूज जाता। आयज सरकार हो बीजेपी सरकार जो आसा हो गोंयकारांक सपोर्ट करपाचे सांडून सगळ्यांक भायल्यांक सपोर्ट करता। गोंयच्यो गाडयो लागपाचे सांडून ह्यो एअरपोर्टाचेर एअरपोर्ट अथॉरिटीचेर तमिळनाडूच्यो कर्नाटकाच्यो महाराष्ट्राच्यो ह्यो भायल्यो सगळ्यो गाडयो चालू उरता आणि सरकार म्हणटा कितें आमी आत्मनिर्भर भारत करता स्वयंपूर्ण गोंय करता। आता कोणाक तमिळनाडूच्या हांकां स्वयंपूर्ण करता हो प्रश्न पडटा। जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा हो हेंचेर एक्शन घेतलो काय कितें हो एक प्रश्न पडटा। तसोच चीफ मिनिस्टर जो म्हणटा की आपूण गोंयकारांक लागून सगळे करता, गोंयकारांक लागून न्यू स्किमी हाडटा, गोंयकारांक लागून आपूण धंदे फुडें व्हरपाक हें करता। सो तो हेजेर एक्शन घेतलो काय कितें हेंय आमकां कळपाक जाय। कित्याक प्रत्येक कडेन आयज गोंयकारांक काम मेळचें सांडून हे सगळे भायल्यांक मेळटा आनी ह्यो ज्यो टॅक्सी आसा ही टॅक्सी कशी ऑपरेट जाता जेन्ना लोकल टॅक्सीक बॅच आनी हे ते रोड टॅक्स हे सगळे लागता हांगा ह्यो भायल्यो टॅक्सी तमिळनाडूच्यो टॅक्सी गोंयान हांगा ओपनली ऑपरेट जाता। ओपनली हेजो रेव्हेन्यू लॉस गोंयाक जाता, रोड टॅक्स आमी भरता, आमचे सगळे इन्शुरन्स बाकी सगळे जो पयसो आसा हो आमी भरता आनी हांगा तुमी पळया कशें ही टॅक्सी जी आसा ही तमिळनाडूची टॅक्सी एअरपोर्टाचेर लागलेली आसा आनी एअरपोर्टाचेर बिंदास चलता आनी सकयल गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा गव्हर्नमेंट ड्युटी म्हणून घातला। सो हितून क्लियर कट अशें कळटा की हो सरकार जो आसा हो सरकार गोंयकारांचो न्हू, हो सरकार भायल्यांचो जाल्लो आसा आनी हो भायल्यांक पूण सपोर्ट करता, गोंयकारांक मात्तूय सपोर्ट करना। गोंयकारांक फक्त यूज करता मतांक लागून पयशे वाटपाक आनी जेन्ना मिटिंगो येता तेन्ना तांकां पयशे दिवपाक। जे इलेक्शना टायमार तो तांकां पयशे दिता 1000 2000 वॉटेवर इलेक्शन टायमार दिता ती मतां मारपाची आनी ह्यो सगळ्यो टॅक्सी धंदो जो आसा सगळो गोंयकारांचो धंदो सगळ्या भायल्यांच्या हातीन दिवपाचो हे टॅक्सीकारांनी पळोवचें कश्यो टॅक्सी चलता त्यो। थँक्यू।